सोबेचे ते मुखेल बुनियाद कशें आसूंक जाय ते 4 ते पळोवया. ते सारके कशें आसचे ते आतां आमी पळोवया. धर्मचो इतिहास 22 आनी तितून आमी पळोवया वोड 42 आतां आमी मातशें मुखार सरया. पयली सभा पळय कशी सुरू जाली ती आमी ताजें नियाळ करुया. तुमकां सोजमिकाय मेळची ह्या भाशेन हांव तुमकां सांगतलो. आतां आमी सगळ्याकीन पयलें पळोवया. जेन्ना पेंटिकॉस्ताचो दीस आयलो, जेन्ना हो दीस आयलो म्हणल्यार जेन्ना पळय पेंटिकॉस्ताचो दीस आयलो पळय त्या दिसा जेजू क्रिस्ताचे शिश्य आनी जीं कोण जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरताले पळय ते सगळे लोक एकठांय जावन थंयसर वयल्या कोट्यान ते एकठांय जालोले. हें पवित्र पुस्तकान बरयल्ली एक विशय. हे घडणेक आतां आमी धर्मचो इतिहास 22 पयले वडींत आमी पळयतले. जेन्ना पळय ते पेंटिकॉस्ताचो दीस आयलो तेन्ना ते सगळे एक जाग्यार एकठांय आसले. मातशें बारकायेन आयकात. जेन्ना पेंटिकॉस्ताचो दीस आयलो ते सगळे एकठांय आसलोले. हें बायबलान बरयलां. पूण ते सगळे थंयसर पवित्र आत्म्या येतलो म्हणून वाट पळयता ह्या भाशेन आनी ते सगळे लोक आनी ते थिंगासर पवित्र आत्मा या पवित्र आत्मा तूं यो ह्या भाशेन मागणें कोत्ताले. ह्या भाशेन बायबलान बरोवंक ना. जेजू क्रिस्तान म्हटलेलें हांव आतां वेता आनी हांव गेल्या उपरांत पवित्र आत्मो हांव धाडटलों. पूण त्या मेरेन तुमी जेरुसलेमान थिंगासर तुमी रावचे अशें म्हटलेलें. पयले 22 वोड 4 थिंगासर आमी पळयता ताणें तांकां आज्ञा दिली. तुमी जेरुसलेमांतल्यान भायर सरो नाकात पूण बासायले पळय ते बापान धाडटा पळय ताजी तुमी वाट पळोवची. जुआं बाप्तिसान तुमकां उदकाचो स्नान दिलो आसा पूण तुमकां थोड्या दिसांनी पवित्र आत्म्याचो बाप्तिस्म मेळटलो. तुमी आनी खंयच वयचे न्हू. कित्याक जेजू क्रिस्ताचे पळय ते शिश्य आसले पळय ते दुसऱ्या प्रांतांतल्यान जेरुसलेमांत आयिल्ले. ते दुसऱ्या प्रांतान वचोंक जाय जाल्यार तांकां थिंगासर एकठांय रावन देवाची ती सेवा फुडें व्हरोंक जाय आसली. पूण सोम्यान तांकां हे भाशेन म्हटलें तुमी सगळे मेळोन हिंगाच रावात. सर्गींचो बाप पवित्र आत्मा धाडटलो तेन्ना पर्यंत तुमी हिंगासरूच तुमी रावचे. ह्या भाशेन सोम्यान तांकां आज्ञा दिली तुमी जेरुसलेमांतल्यान भायर वयचे न्हू. तुमी जेरुसलेमांत रावात. तुमी वाट पळोवची. सर्वेस्परान अशें म्हटलें. आतां वोड 7 जेजून तांकां जबाब दिलो. बापान आपल्या उदिकारान नेमलेलो काळ आनी घडयो जाणा जावंक तें तुमकां पडलेलें ना. पूण तुमचेर देंवोन येतलो त्या पवित्र आत्म्याचें बोल तुमी घेतल्यांत आनी जेरुसलेमांत आख्ख्या जुड्यांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमे पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातले अशें तांकां ताणें म्हटलें. अशें ताणें तांकां रावंक म्हटलें. हांव पवित्र आत्मो सर्वेस्परा तुमकां धाडटलो आनी जेन्ना पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. पवित्र आत्मो सर्वेस्पर तुमकां बळ दितलो. जेन्ना तुमकां तें बळ मेळटलें पळय तेन्ना तुमकां पवित्र आत्म्या प्रमाणें तुमी जिवीत जियेतले. सोजमलें न्हय. सर्वेस्परान आमकां पवित्र आत्म्याच्या बळान पवित्र आत्म्यान ह्या पासत बोल्ल्यार आमी ताचे पासत आमची ताका गवाय जावन जिवंक. जीं कोण पळय पवित्र आत्म्यान ती बोलिल्लीं आसा पळय ती सगळे लोक सर्वेस्परा पासत गवाय जावन जियेतात. तेन्ना तुमी विचारूंक जाता थिंगासर सर्वेस्पराची गवाय जावन जिवप म्हणल्यार ताजे अर्थ म्हणल्यार कितें. पळयात हांगासर वोड 8 तो कितें म्हणटा. तुमी म्हजे गवाय जातले. जेन्ना पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसलेमांत आनी जुदान सामारियंत आनी प्रितुमेच्या त्या शिमे पर्यंत तुमी म्हजे गवाय थंय जातले. जायते लोक पळय तेन्ना तांकां गवाय सांग म्हणटा तेन्ना घोडेक तुमी म्हणटा हांवें हें पातक केलां हांवें तें पातक केलां लोकांक हांवें घात घेतला. हें सगळें पयलें तुमी थिंगा सांगता आनी मागीर शेवटाक हें तुमी म्हणटात. सर्वेस्परान म्हजें जिवीत बदल्लें सर्वेस्पराक महिमा हें म्हणून बसतात. हीच गवाय तुमी चिंतात. आतां तुमी आयकात पळय गवाय म्हणल्यार आपल्या विशीं सांगप म्हणटा ती एका गवाय म्हणनान आनी कोणाचे बाबतींत सांगप ती गवाय. सोजमलें न्हू. आतां हो एक किरमिदोर जायत
आनी उजव्या वाटांतले लोक मेल्या पळय ते त्या मनशाचे ते लोक, आनी हे लोक म्हणटात ताणी पळय ताजी किर्म केल्या. तेन्ना जज म्हणटा ताजे कोण गोवा आसात पळय थिंगा म्हाज्या मुखार हाडात. तिसरो मनीस जो आतां गोवाय दिवचो आसा तो अशें म्हणटा, त्या मनशाक मारतना हांवें तेका पळयला, हांव पळय ताची एक गोवाय. हो तेका मारतालो तें हांवें पळयला, हांव ताजी गोवाय दिता. आतां तुमी सांगात तो कोणाचें सांगता? ज्या मनशान पळय ताका जिवेश्वर मारला ताजे आतां थिंगासो तो सांगता. अशेंच वय हांवें म्हज्या दोळ्यान पळयला, हांव ताजी गोवाय दिता. फकत आपल्याचें सांगप ताका गोवाय म्हणनान. आनी कोणाचे बाबतीन सांगप म्हणटा तेकाच गोवाय म्हणटा. सर्वेस्पर म्हणटा कितें, जेन्ना तुजेर पवित्र आत्मो येतलो तुमी गोवाय जातले, तुमकां सुजमिकाय मेवली. बारकायन आयकात. बेबद्याक तो जेजू क्रिस्त बरो करता जाल्यार, येडोंक भोंवता पळय त्या मनशाक थिंगासो सुजरायत जाल्यार, जी सगळीं पातकी कामां करतात, वायट संवयान ती घुस्पल्लीं आसात, जोरी तेका सर्वेस्पर तांकां बरो करता, आयकोना पळय तांकां सर्वेस्पर बरो करता, जोरी सर्वेस्पर तांकां सुजरायता, तर हे पळय जाला पळय ताची गोवाय तुमी थिंगा जावची. आतां उदाहरण पळयात. देवाक विस्वास दवरिनासलोलो थिंगासान तो वयता आसतना तेन्ना एका मनशान जेजू क्रिस्ता विशीं थिंगासो सांगतालो. जेजू क्रिस्ताचे तो प्रचार करी. जेजू क्रिस्त जिवीत सुदारता अशें म्हणटालो. तुवें गोडे कितले वायट कामां केल्या जायत, कितलीं वायट पथकां केल्या जायत, पूण जेजू क्रिस्त तुका सुदरायतलो आनी बरो मनीस करतलो. जेजू क्रिस्तानूच मनशाक रचून हाडलेलो आसा. आनी जेन्ना लोक पळय तेन्ना बिगडटा पळय, फकत जेजू क्रिस्तूच तांकां सारको करता. अशें पळय जेन्ना पळय ते प्रचारक सांगता आसतना पळय हो विश्वास दवरिनासलो पळय तो आतां थिंगा मनीस आसलो तो सर्वेस्पराक हेट करतालो पळय, त्या मनशाचो तो वचून तो कलर दवरता. तूं अशें म्हणटाय जेजू क्रिस्त जिवीत थिंगा सुदारताय म्हणून, तो बरें जिवीत जियेतलो अशें तुमी म्हणटाय, तो चोरांक पासून सुदरायता म्हणटाय, डाकू आनी गुंडांक तो बरें करतलो, तांकां बरें जिवीत दियतलो, ह्या भाशेन तूं हांगासर सांगताय. ताचो पुरावो कितें? ताचो सबूत कितें? हें सगळें फटोवपाचें. तूं लोकांक फटी मारताय, तूं तांकां थिंगासर फटयताय. तुज्या उतरां वरवीं तूं लोकांक हांगासर फटयत आसाय. तूं म्हाका सांग, आयज कोणाचें जिवीत सुदरलां तें दाखय. बेबदे खूंय सुदरल्यात, येडोंक भोंवता ते खूंय सुदरल्यात, चोर डाकू थंय खूंय सुदरल्यात. तूंच म्हाका सांग, वॉट इज द प्रूफ? सबूत कितें आसा? तो विश्वास दवरिना पळय तो ह्या भाशेन कॉलर धरून ताका तो विचार करी. तेन्ना एक मनीस थिंगासर कुटत थिंगा येता. जेन्ना पळय तो विश्वास दवरिना, तो मनीस ताजे कॉलर दवरलेलो पळय तांचे दोगांयचे तो मोदें वचोन वो आतां कुंटा पळय तो मनीस आयलो, तो त्या मनशाक सोजमीकाय दितालो, मातसो राव रे, ताजो मातसो कॉलर सोड, ह्या भाशेन तूं करिनाकाय. आनी कुटत तो थंयसर गेल्लो. तूं कित्याक मोदें आयलाय? तेन्ना ताणें अशें म्हटलें. तेन्ना ताका ताणें अशें म्हणलें, हो कितें म्हणटा पळय तें सारकें सोत. कसलें सोत? चोरांक, डाकुवांक, घात घेता तांकां, आनी किरमीदोरांक, गुंडा मोवाल्यांक जेजू सुदरायता हो विश्वास दवरून अशें म्हणटा. हें सगळें फोट ह्या भाशेन हांव सांगता. ही फोट न्हूय, हें सगळें सोत. तूं कसो जाणाय? ताची हांव गोवाय दिता. तूं मोदें येयलाय. तूं आतां हिंगासर मोदें येयला आनी हें कितें म्हणटाय हांव गोवाय म्हणून? वय हांवच ती गोवाय. तेन्ना त्या मनशान म्हटलें, हो पळय मनीस पळय तो एकदम व्हरतो गुंडा आसलो, दुसऱ्यांक मारतालो, हो सगल्यांचे पयशे वसूल करतालो आनी जोरी तर कोण पयशे दिना तांकां तो बरोच पेटयतालो. जोरी तर ते कोण कांय दिना तांकां बरोच मारतालो. तुका कशें खबर? जायते फावटी हो दुसऱ्याचे हात पांय पसून मोडटालो. आनी हें सांगता पळय ताचें सबूत कितें सांग? आतां हांव तुज्या लागीं कुटत हांव येता. वय तुजे पांय मोडल्या म्हणून तूं कुटत थिंगासर येताय. म्हाजो पांव ह्याच मनशान तोडलेलो जेन्ना हांवें पयशे दिना अशें म्हणलें तेन्ना. वय तो इतलो वायट आसलो. आनी आयज तुवें ताजो
कॉलर दवरला आनी तोरी आसतना तो उगी आसा कित्याक तो सुदरला म्हणून. जरी तर तो सुदरोंक नासलो जाल्यार तुजे पासून तो पांय मोडपाचो. पयशे दिना म्हणल्यार म्हणून ताणें म्हाजे पांय तोडले. आतां तुवें ताजो कॉलर दवरला पूण तोरी आसतना तो उगी आसा. तूं आतां चिंतून पळय, हें सोत जावन आसा. जेजू क्रिस्त लोकांचे जिविताक तो सुदरायता आनी सारकें कोत्ता. हें सोत आनी हे खबरेची हांव गोवाय दिता. फकत आपलें सांगप हेका कितें ती गोवाय म्हणटा तशें न्हय. तुज्या बाबतींत दुसरें कितें म्हणचें तें गोवाय. जेजू क्रिस्तान कितें म्हणलें तुमी जाणाव? तुमी म्हजी गोवाय. हेजो अर्थ म्हणल्यार कितें? जेजू क्रिस्त क्रुसाचेर सगल्या पासत बलिदान जालो. जेजू क्रिस्त क्रुसाचेर बलिदान जालो तेन्ना सगल्या पासत आपल्याचें रगत व्हांवन आयलें. कित्याक सगलो लोक पातकी सगळेच आपल्याच्या वायट रस्त्यार चलता. कोणाचें थिंगासर ते आयकनासलेले आपल्याक जाय ते भाशेन थिंगासर ते आपल्याचें जिवीत सारी. तसले वायट दादले, तसले वायट बायलो आसल्यो आनी घोवाक पासून आदार दिना, थिंगा फामिलीची कुयदाद करिना, बायलेक पासून थिंगासर कुयदाद करिना. पयले तुमी ह्या भाशेन आपल्याक जाय ते भाशेन जियेताले. तुमचे फामिलीन जे लोक आसा तांकां तुमी मारताले आनी गाय करून तुमकां जाय त्या भाशेन तुमी वावर करताले. जशें हांव सांगता पळय तशेंच जावंक जाय. आनी जर तो जायना जाल्यार सोनवारा भाशेन तुमी वागताले. पूण आयज तुमी तुमचे बायलेचे, तुमचे फामिलीची तुमी बरी कुयदाद करता. हें सगळें कशें घडलें? सर्वेस्परान तुमचें जिवीत सुदरायला. तूं आयज असो पळय ताचें कारण फकत जेजू क्रिस्तूच. तुमचे सगल्यो त्यो पातकी सवय सर्वेस्परान त्यो काडून उडयल्यात. तुमचे सोऱ्याच्यो पळय सगल्यो संवय आसा पळय सर्वेस्परान काडून उडयल्यात. मार्कू 5:1 वाचुया. ते दर्याचे पेळे थोडी गॅराजीन मुल्कांत पावले आनी जेजू ओड्यांतलो भायर सोदतोच मेळो ओतमो बसतलो एक मनीस समाधी मदलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधी मदें आपलें बिराड केल्लें आनी सांकल्यांनी लेगीत कोणाच्यान ताका बांदूंक जायनासलें, कित्याक सोबार पावटी ताका कोड्यांनी आनी सांकल्यांनी बांदलोलो. पूण ताणें सांकल्यो तोडल्यो आनी कोडे मोडून उडयले. कोणाच्यान ताका दमावंक जायनासलें. सगळ्या वेळार दिसाचो तसो रातचो तो समाधी मदें आनी दोंगराचेर आसतालो आनी वयली मारून आपणाकूच फातरांनी गावे कोत्तालो. पयस तावन जेजूक पळोवन तो धांवून आयलो, ताचे मुखार सोरपटलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हणलें, जेजू, भोव व्हर देवाच्या पुता, म्हजें कोडें तुका कसलें काम आसा? तो खंय रावतालो? शिमेचेर रावतालो. तो कितें कोत्तालो? तो वयली मारतालो. रात आनी दीस तो थंयसर वयली मारतालो. तो वयली मारतालो आनी आपल्याकूच फातर घेवन गाये घालतालो. कितें कोत्तालो ते तुमी जाणाव? फातर घेवन आपल्याकूच गाये घालतालो. थोडे घोव बायलांचो ह्याच भाशेन ती वागतात. दर एका वेळाचेर ती वयली मारतात. दुसरें तो आपल्याकूच गाये घालतालो. आतां पळयात तुमी बेबदे कितें कोत्तात. नायकीनी कोणें वयतात पळय ते कितें कोत्तात. गुटखा खाता पळय, ड्रग्स घेतात ते कितें कोत्तात. आनी जे कितें पळय ते आसतात पळय ते नशा कोत्ता पळय ते थिंगासर कितें कोत्तात. ते आपल्याकूच गाये घालतात. हें शैतानाचें काम आसा. ते आपल्याकूच कुडीचे ते गाये घालतात. तिसरें, कोणाच्यानूच तांकां दामावंक जायना पळय, तांकां कोणाच्यानूच कंट्रोल करूंक जायनासलो. तो जाल्यार कोणाचेंच आयकोनासलो. आयज काल कितें घडटात, पूत जावं ती धूव जावं कोणाचें थिंगासर एकामेकाचें आयकोनान. आवय बापायक ती मान दिनान. आपल्याकीन वडील आसा पळय तांकां पासून ती थिंगासर मान दिनान. टिचर, लेक्चरर, प्रोफेसर आसा पळय तांचे पळय कितें सांगता पळय तांचेर ती ध्यानूच दिनान. सेवकांचे पासून ते कांयच आयकोनान. आपल्याक जाय त्या भाशेन ती कोत्तात. नो कंट्रोल. आपल्याक जाय तशें कोत्तात. नोदरेचेर तांचे कंट्रोल ना. तांचे चिंतनाचेर कसलें कंट्रोल ना. आपल्याचे कुडीचेर कंट्रोल ना. पयशे मोडपाक थिंगासर कांय कंट्रोल ना. कसल्याच कंट्रोलान ना. पातकी जिविताचेर कंट्रोल ना. येस, चालते भाशेन शैतान चलयता पळय तेंच्या मदें हें दिश्टी पडटा. असल्या मनशाक जेजू क्रिस्तान थिंगासर दर्शन दिता. ताजे भितर पळय आजार आनी मेळे ओतमे आसले पळय तेका एक सेना म्हणटाले पळय तांकां सगल्यांक काडून उडयता. आनी तो मनीस सारको एकदम बरो जालो. वड 15 जेजू कोणें ते येवन पडयतात पळय ताजे भितर पळय मेळो ओतमो आसलो. थिंगा मेळो ओतमो आसलो ओ मेळे ओतमे आसले अशें म्हणटा. सेना म्हणजे 5,000 मेळे ओतमे. ताजे भितर कितले मेळे ओतमे आसले. ताका ते बरे भाशेन नेसला तेंच्यांनी पळयला. तेजे पयलीं तो कांय कापडां पासून घालिनासलो. जाचे भितर पळय मेळे ओतमे आसा पळय ती बरी कापडां घालिना. बरे भाशेन ते घरान रावना. कोणा ते उलय पासून नान. वायट तांचे संवयो आसतात. कोणाचेच ते आयकोनान.
ज्या कोणा भितर जे मेळे ओतमे असले पळय ताणें आतां बरी न्हेसोन घेतलो आनी तो उगी बसला ते पळोवन अरे ते सारके ते उगी बसोनान. वय जे कोणाचे भितर मेळे ओतमे आसा पळय ते सारके बसतात काय वय ते सारके बसोंक पासून तांकां कोणें जायना. तांकां सारके बसोंक जायना, तांकां सारके थिंगा रावंक जायना, तांचे दोळे एक सारके आसोना, तांची कूड पासून सारकी आसोना, तांची उतरां आनी पळय ताची वागणूक आसा पळय ती सारकी थिंगासर कांयच आसोना. आनी सैताना वरवीं काम करता पळय तसलीं ती मनशां आनी पूण त्या मनशाक पळय जेजू क्रिस्तान पळय ताणें हात लायलो आनी ताका बरो केलो, बरे भाशेन तो वागूंक आनी बरी न्हेसोन थिंगा न्हेसलो. हें एक बरें ओत्मिकाय. हो आतां मनीस बरो जाला आनी तो बरे भाशेन थंयसर बसोन आसा. ताका पळोवन लोक भियेलो आनी ताजे उपरांत ताणें कितें केलें तुमी जाणाव. आतां आमी मुखार तें पळोवया. वोड 20 तो वसोन दाका पुलीस शारान वचोन थिंगासर प्रचार करूंक लागलो. जेजू क्रिस्तान म्हज्या पासत कशें व्हडतें काम केलें, म्हज्या जिवितांत ताणें व्हडतें काम केलें तें पळोवन सगळे अजापले. जायते लोक आपल्याच विशीं आपल्याचीच गोवाय दीत आसतात. गोवाय म्हणटा पळय ती सर्वेस्पण पळय तुज्या जिवितान कितें केलां पळय तें सांगप. हांव एक पातकी आसलो, म्हाका बरो केलो. पयले तूं तुजे बायलेक एकदम सतायतालो, आतां थिंगासर तूं तुजे बायलेचो मोग कोत्ताय. पयलो तूं तुज्या भुरग्यांची कुयदाद पासून करिना, पूण तूं आतां तुज्या भुरग्यांचे सारकी थिंगासर कुयदादूय घेताय. पयलो जाल्यार तूं सारको घरान थिंगा आसनासलोय, पूण आतां तूं घरान पासून रावंक शिकलाय. तूं जाल्यार मेहनत करून कसलें थिंगासर काम करनासलें, पूण तुजी बायलो थिंगा काम करी. ती तर पागार काडटा जाल्यार तूं तें खातालोय आनी ताजे वयल्यान ताकाच तूं पेटयतालोय. असो तूं जियेतलोय, पूण सोमयान तुका सुदरायलो आनी आतां थिंगासर तूं तुज्या बायलेचो मोग कोत्ताय आनी तुजी जबाबदारी तूं सांबाळटाय. पयले तूं मेल्यो गायी सोंवतालोय, पूण आतां तुज्या तोंडांतल्यान बरी उतरां भायर सरतात. आतां तूं बरे भाशेन उतरां उलयतात. आतां फकत तूं सत्तें सांगताय. पयले तूं लोकां कडल्यान रिश्वत तूं घेतालोय, पूण तूं आतां बरे भाशेन मेहनत कोत्ताय आनी तूं थिंगासर जोड जोडटाय. तूं आतां इमानदारीन आनी खरेपणीन थिंगासर तूं सगळें जोडीत आसाय आनी ताजें सगळें कारण फकत जेजू क्रिस्तूच. वो मनीस फकत शेमेत्रेन थिंगासर भोंवतालो, थिंगा फातरांनी थिंगा भोंवतालो आनी फकत तो वयली थिंगासर मारतालो. ह्याच भाशेन ताजें जिवीत आसलोलें. जाल्यार तो आतां बरे भाशेन न्हेसोन थिंगा आसा. तो हें कशें घडोवन आयलें? तुका कितें जालें रे? ताणें म्हाका बरो केलो. कोणें तुका बरो केलो? तो थारोवन दिवपी जेजू क्रिस्तान म्हाका बरो केलो. म्हजें जिवीत सुदरायलें. जेजू क्रिस्तान जें कितें केलां. दाका पुलीस म्हणल्यार 10 शारांचो प्रांत. वो एक व्हडतो 10 शारांचो प्रांत आसलो. 10 त्या शारान वचोन 10 प्रांतान वचोन जेजू क्रिस्तान पळय ताच्या जिवितान कितें केलां पळय तो सगळ्यांक सांगलो. तुमी जाणा हांव कितलो व्हडलो पातकी, पूण असल्या मनशाक जेजू क्रिस्तान कितें केलां तुमी जाणा. जेजू क्रिस्तान कितें केलें? ताणें ताका बरो केलो. ताणें म्हाका हिंगा बरो केलो, म्हाका पवित्र केलो, म्हाका ताणें ह्या भाशेन फावो तें केलें. ही जावन आसा गवाही. पयले तूं कितें करतालें पळय ताजी गवाही न्हू, पूण तुज्या असल्या पातकी मनशाक कसो सर्वेस्पण सुदारला पळय ती गवाही जावन आसा. तुजे भितर जे बदल जाला पळय तें सांगचें. तुका पळोवन तुजे सोरभोंवतणीचो लोक ताणें तुजे बाबतीन कितें बरें तें सांगूंक जाय ताकाच म्हणटा बरी गवाय. एक पाटी हांव एके प्रांतान देवाचें उतर वांटूंक गेल्लो आनी जे कोणें पळय ती मिटींग तयार केल्ली तांचो बापूय थोडे दीस पयले थिंगासर मरोन गेलो आनी त्या सुवातेचेर हांव देवाचें प्रचार थंयसर करूंक आयला. त्या पासत थंयसर तांणी दुसऱ्या दिसा एक प्रेयर मिटींग दवरली आनी म्हाका थंयसर संदेश दिवच्याक हाडलो. जेन्ना हांव पळय थिंगा वचन प्रचार करच्याक गेलो पळय थिंगा सोबेचे सगळे व्हड लोक आसले पळय ताजे भाशेन उलयताले. तो असो मनीस आसलो, तो तसलो मनीस आसलो, तो मागण्याचो मनीस आसलो, तो ओत्मीक मनीस आसलो. ह्या भाशेन जायतो लोक वेगवेगळे थंयसर ते उलयताले आनी अशें सगळें म्हणटाले पळय जाल्यार तेन्ना हें सगळें आयकोन हांवें चिंतलें तो खरेंच तो स्वर्गार वयतलोच. फकत ताजी गवाही न्हूय, पूण तांचो भावार्थ जेजू क्रिस्ताचेरूय आसूंक जावो. तो तर एक ओत्मीक मनीस ह्या भाशेन त्या सुवातेर सगळे म्हणटाले. जेन्ना हांव तांचें सगळें आयकतालो हांव थिंगासर अशें चिंततालो पळय खरेंपणी तो एक बरो ओत्मीक मनीस आसलो आनी तो खरें एक बरो मनीस आसतलो. चालते भाशेन जेन्ना कोणूय अशें म्हणटा पळय तेन्ना आमी मानून घेता आनी ताजे उपरांत म्हाका सर्वेस्पराचें उतर थिंगा दिवपाक म्हाका आपयलो आनी हांवें थिंगा म्हणलें पळय तुमी सगळ्या लोकांनी ताजे विशीं इतलीं बरीं बरीं उतरां उलयल्यान, तुमी ताजे विशीं इतली बरी गवाय दिली आनी तुमकां भावार्थ आसा आनी खरेपणी तो स्वर्गार वयतलो आनी तेन्ना सगळ्या लोकांनी
आनी ताणें आपल्याची राय सांगली आनी सगल्यांनी थिंगासोर अशें म्हणलें, येस 100%, 100% तो स्वर्गार वेतलो. पूण हांव थिंगा उगी रावंक नासलो आनी थिंगासोर एक जाणटी बायल बसोन आसली. हांवें ताका विचारलें, तुका पासून तोच विस्वासू? पयले ते बायलेन थिंगासोर सांगूंक जाय आसलें, पयले ताजे बायलेन थिंगासोर वय अशें म्हणूंक जालें, वय पयले ताजे बायलेन म्हणूंक जाय तो स्वर्गार वयतलो म्हणून. पूण ती थंयसर कांयच उलयनासलोली. ह्या भाशेन सगळां पळयताली. आवय, हांव तुका विचारता, तुका विश्वास आसा तो स्वर्गार वयतलो काय? तरी ती उगी आसली. ताजो अर्थ तुमकां समजले काय? जाय ती गो ओ जावं ती बायल. तूं घरांतल्यान भायर तुवेलो बोगता स्वत. तुजो पळय खरो स्वभाव कसो आसा पळय तुजे घोवाक तुजे त्या घरान बायलेक, तांकां तें बरे स्वभाव ती खबर आसा, तांकां ती बरी जाणान. घोडे घोव बरो स्वभावाचो आनी बायल सारकी ना जायत, ओ बायल बरी स्वभावाची, ओ घोव सारको ना जायत. हे सगल्यांचेर भुरगीं पासून तांची सारकी ध्यान आसता. घोव म्हणटा म्हजी बायल झगडेकान आनी बायल म्हणटा म्हजो घोव तो सारकोच खोटो मनीस. पूण भुरग्यांक तांचे आवय बापा विशीं तांकां बरी खबर आसा. तुमी आयकात, तो एक बरो मनीस म्हणून सगळे थिंगासोर बरी गोवाय दिता, पूण तेजी बायल थिंगासोर त्या भाशेन गोवाय दिनान. बायल जाल्यार सारकी उगी आसा, ती थिंगासोर कांयच म्हणना. हांव तुमकां विचारता म्हज्या भावा आनी म्हजे भयणी, तुमचे विशीं कितें? तुमचेच विशीं तुमी सांगचें न्हय. जेजू क्रिस्ता बाबतींत तुवें थिंगासोर गोवाय दिवंक जाय. ताणें कितें केलां पळय तें हांवूच जाणा. तूं कितलोय व्हडलो पातकी आसा जाल्यार सर्वेस्वर तुका बक्षितलो, हें तुवें सांगूंक जाय. हें कित्याक म्हणटा जाणा? कित्याक ताणें म्हाका बक्षणें दिलां. दोतोरा विशीं आमी अशें म्हणटा, कितले व्हडले दुयेंस आसून तो बरें करतलो म्हूण. कित्याक ताणें म्हाका बरो केला, ताणें म्हाका इलाज केला आनी ताजें पळय कितें तें बरें आसा तो सबूत जावं, ताका गोवाय म्हणटा. खरी गोवाय कितें म्हणटा तें तुमी जाणाव? जीं कोण पवित्र आत्म्यान भरलेलीं आसात आनी तो लोक आनी सर्वेस्पराची गोवाय जावन ती जिवंक सोदतात, तांची ही बरी गोवाय. पवित्र आत्म्या सर्वेस्परा, पयले सोबे विशीं तुवें आमकां आतां सांगलाय. उतरा वरवीं तूं आमचे लागीं उलयल्या म्हणून तुका दिनवासनी दिता बापा. गोवाय म्हणजे आपल्याच विशीं सांगप म्हणल्यार तशी गोवाय न्हू, पूण दुसऱ्यांनी सांगचें ती जावन आसा गोवाय. सोम्याचे विशीं आमी सगळ्यांनी सांगचें. सोम्यान कितें केलें आनी कसो पळय ताणें बदल हाडलो आनी सर्वेस्परान पातकी जिवितान कसो बदल हाडला पळय तें. तुज्या कामा वरवीं तुवें त्या संवसारान बदल जाला पळय तें तुवें गोवाय जावची. असले गोवायचें जिवीत म्हाका आनी सगल्यांक तूं ह्या भाशेन तूं दी. आमचे सगळ्यांचेर तुजेर कृपा देंवय. घोव, बायल आनी भुरग्यां मदें आनी सोयऱ्यांदारां मदें, आमचे फामिलींत आनी शेजाऱ्याच्या लोकां मदें थिंगासो बदल जायना जाल्यार बदल हाडटा पळय तसलें तूं जिवीत दी. तुका मोहिमा मेळटा पळय तसलें जिवीत आनी उंच काडटा पळय तसलें जिवीत तूं आमकां दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतांव बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.